दोन मुद्दे आहेत. पहिलो मुद्दो, खूप जाण म्हणतात की तुम्ही मतां फोडटले की राष्ट्रीय पावंड्यावेली वेंचणूक, थंय दोन व्हडले पक्ष आसात, भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस. आरजीपीन थंय कॅन्डिडेट घालप, आतां बाकीचे घालतले कॅन्डिडेट, बट एस्पेशली जेन्ना तुमचो मुद्दो येता की म्हणटा की तुमी विरोधकांची मतां फोडटले, जाचो आरोप तुमचेर सतत जाता, ताजे बाकीची बारीकसाणी भितर या आमी, बट ऑन द फेस ऑफ इट हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? हो आरोप चडसो जो लायता तो काँग्रेसूच लायता. जो काँग्रेसीक हांव उगडास करपाक सोदता की हालींच तेंचे कर्नाटका जे इलेक्शन जाले तेचें सेलेब्रेशन तेंच्यांनी गोंयान केलें. त्या सेलेब्रेशना फाटल्यान तेंच्यांनी आनी एक स्टडी करपाक जाय, तेंच्यांनी कर्नाटका वचून स्टडी टूर करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय की कर्नाटकान काँग्रेस इलेक्शन कशी जिखली. थंयसरूय रिजनल पार्टी आसा JDS, थंयसरूय तेंच्यांनी 148 सीट कंटेस्ट केले, 19 जिखले. ते हेच्या पयलीं 50-60 जिखताले. सो ते जर आयज तांकां बीट करून जर काँग्रेसीन थंयसर 135-136 सीट जर घेतला जाल्यार कितें तरी तेंच्यांनी काम केलां तशें आनी तेंच्यांनी लोकां मदीं ती स्पेस केला आनी जिखला. सो हेचो मिनींग हें न्हू की एवरी पॉलिटिकल पार्टी जी कंटेस्ट करतली, जी वीक आसतली नाजाल्यार कमी आसतली वोट शेअर, तूं वोट स्प्लिटर म्हणून. सो तूं कितलो बरो आसा हें लोकांक तुवें पटोवन दिवपाक जाय, ते हेचेर तुवें जिखपाक जाय. थंय जर काँग्रेस रडत रावली की JDS तुमी करूं नाका, तुमी वोट स्प्लीट करतले, तुमी रावो नाका, हें केल्लें तें केल्लें, जाल्यार म्हाका दिसना ते आयज कर्नाटका जिखतले आसले म्हणून. सो एक काँग्रेसीक एक मेसेज दिवपाक सोदता की वोट स्प्लिटाच्या नांवान भुरग्या भाशेन रडो नाका. हेच्याय पयलीं काँग्रेस जर आयज जर आमी पळयत तेलंगणान वच नाजाल्यार आंध्र प्रदेशान वच, स्पेशली आंध्र प्रदेशान काँग्रेसीचो 1% वोट शेअर आहा. जाल्यार तुमी थंय कित्याक मोरोंक वोट घालता, तुमी कित्याक थंय लुडबूड करता. ज्या स्टेटींनी थंय रिजनल पार्टीज आसा, बरें करतात, आपली स्टेट डेव्हलप करतात, त्या जाग्यार तुमी वोट स्प्लिटर म्हणून कित्याक वयता. तुमी तें काम करपाक जायना दुसऱ्या स्टेटीन वचोन. सो तो फॉर्मुला जो आमकां लायता पळय तो तेंच्यांनी नेशन वायड वचोन पळोवपाक जाय, स्टडी करपाक जाय. आयज कितें जालां, गोंयची काँग्रेसी BJP वांगडा ते कितें ते सांगतात, थंयच्यान कितें रातचो वॉट्सॅप येतलो, रातचो तो वॉट्सॅप सकाळीं प्रेस कॉन्फरन्सार उलोवपाचें, ही काँग्रेसीची गत जाल्ली आहा. बीजेपी काँग्रेसवाल्यांक व्हॉट्सॲप धाडटात दर दिसा रातीन. धाडटात न्हू, तितून आनी कितें व्हॉट्सॅपार धाडूनच 8 MLA येले न्हू अकरातले. तरी बरें, आमचो एक व्हॉट्सॲप ग्रुप आहा बी म्हणून सांगला तुवें. आसपाक शकता, आसपाक शकता, तो बी ग्रुपय आसपाक शकता. खूब जाण फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाचे जे BJP जिखपाचे जे क्रेडीट आहा ते खूब जाण तुमकां दितात. क्रेडीट म्हण तूं ताका डेबीट म्हण. आरजीक लागून मत स्प्लीट जाली, आरजीन इतली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर BJPक जिखोवन दिली, हो एक तांगेलो कन्सिस्टंट तुगेलो आरोप आसता. आज जेन्ना ह्या वोट स्प्लिटिंगाच्या दृश्टींतल्यान जेन्ना लोक हें करतात, तुमी हाव आर यू गोईंग टू सायलन्स दोज पीपल? जे लोक ना जाल्यार थोडे कोण चिंततात की आमी वोट स्प्लीट करता. आयज जर तेंच्यांनी काँग्रेसीक जर वोट करूंक नासले जाल्यार आमचे आमदार जर निवडून हाडलेले जाल्यार आयज असेंब्लीन हो असो आवाज जावपाचो की BJP जे आयज कायदे पास करता आपणाक जाय तशे ते पास तरी जावचे नासले. गोंयच्या डिस्ट्रक्शनाचेर खंय तरी चॅक उरपाचो, खंय तरी एक स्टॉप जावपाचो, खंय तरी स्लो जावपाचें. हें सगळें जें आसा पळय ही मिस्टेक लोक आतां रियलायज करपाक लागले की आमी वोट स्प्लीट करून आमी तांकां वोट मारलो काँग्रेसीक. हेच जर वोट आरजीक मारलेलो जाल्यार आयज आमचो आमदार जसो आमचो विरेश जसो लोकां वांगडा भोंवन लोकांची कामां करता, बेजीक जे तेंचे नेसेसिटीज आसा ते आयज तो ऑन प्रायोरिटी जे सॉल्व करता, उदक, रस्तो आनी लायट, जाल्यार ते बाकीचे आमदार करिना. विरेशाच्या एसेंब्लीन तुका आतां बॅरलां दिवची ना, पूण तूं खंयच्याय दुसऱ्या एसेंब्लीन तुका बॅरलां दिसता, कित्याक आमदाराक पडलेलेच ना, लोक बाबडे वळवळटात. सो हें वोट स्प्लीट जें नाटक आसा पळय हें फक्त एक तूं म्हणटा उलटी चीत. उलटी चीत. तूं म्हणटा उलटी चीत की आमकां मतां मारिल्ली जाल्यार आज कितें आसता आशिल्लें. सिंपल सारकें.